सावर्डे मतदारसंघातल्या कोडली गावात आशिल्ल्या मायनिंग पिटांनी मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा। ओपा प्रकल्पात जेन्ना उदकाची पुरवण कमी असता तेन्ना हे उदक खांडेपार न्हंयत सोडलें जाल्यार ओपा प्रकल्पाक उदकाचो उणाव जावचो ना। देखून संबंधित खात्यान पळोवणी करून ह्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जाता। आमी सावर्डे मतदारसंघान क्षेत्रान आसा, ज्या जाग्यार कोडली हो गांव आसा त्या गांवान मायनिंगाच्या अनेक पिटांतले जे उदक एक कडेन तुंबून दवरिल्लें आसा, मोठ्या प्रमाणात ते उदकाची पातळी हांगा वाडलेली आसा। उदक जे आसा ते पिवपा सारकें आसा, पूण तेजी सायडीनूच एक 20 ते 30 मिटराचेर दुधसागर जी न्हंय व्हांवन येयल्ली आसा ती ओपा प्रकल्पाक उदक मेळटा। जेन्ना ओपा प्रकल्पाचेर जे पाण्याचेर जर परिणाम जाता, उदक शॉर्टेज जाता, तेन्ना जर ते मायनिंगांतलें उदक जर सांठोवन उरलेलें उदक जर न्हंयेन सोडीत जाल्यार उदकाची पातळी हांगा लेवल जाता, केन्नाच उदक म्हणटा शॉर्टेज पडपाचें ना। दुसरी म्हणल्यार हांगा जर सावर्डे मतदारसंघाचो जो GTDCचो चेअरमॅन आसा जो डॉक्टर गणेश गांवकर, हेणी जर हांगा संदर्भात एक ट्युरिजमाचे एक कितें तें हाडपाचें बोटींग बी वेवस्था करीत, हांगा ते खंदकान जे उदक तुंबल्या तितून जर एक बोटिंगाची वेवस्था करीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्युरिजमूय जावंक शकता। आनी ते भशेन जर एक बारीकसो प्रकल्प हाडून थंय जर त्या वाठारांत घातलो जाल्यार ट्युरिजमाचे निमतान तरी थंयचे स्थानीक लोकांक रोजगार तरी प्राप्त जातलो आनी आर्थीक वेवस्था तरी तेंची सुदारतली। त्या दृश्टिकोनाच्यान आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर यांनी प्रयत्न करचे अशी मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर कोडली तिस्कावयल्यान एकनाथ खेडेकर।